नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कोंकणी कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव पी राघवेंद्र हांणी बरयलेले रिश्वताचो खेळ म्हणले काणी सांगता. ही हांव चंदमा माधवकून विंचिली. एक गांवांतू एक राय आशिल्लो. राय म्हणटना तागे लागीं मस्तीतले जन काम करताची, मंत्री असताची, अधिकारी असताची, तशीची थंय एकलो सुबुद्दी म्हूण एक अधिकारी आशिल्लो. राज्याक रायाक जाय जाल्यार वस्तू पुरा घेवची तागेलें काम. लायक वस्तू पळोवन ताजे गूण आनी पळोवन ताका सम मोल निर्णय करून घेवचे तो चंदायेर चलयत आशिल्लो चांग मनीस. तेंचे राया लागीं आनी एक मंत्री आशिल्लो. तो फटिंग कपटी खंय रिश्वत मेळटा म्हूण तो राखून बसत आशिल्लो. ताका सुबुद्धीन करचें काम आपणें मेळ्ळें जाल्यार तांचो मस्त रिश्वत कोर म्हूण मनां दिसत आशिल्लें. एक दिवस तो राया लागीं सुबुद्दी विशय पटी पुरो सांगता. सुबुद्दी रिश्वत घेता, तशें करता म्हूण पट्टी सांगून रायाक खूब हाडून सुबुद्दी काम वची तशें करता. राय आतां मंत्रीक सांगता आनी ताणें करचें काम तूंच करी म्हूण सांगता. मंत्री भारी संतोश जाता. जाल्यार ताका खंयचे वस्तूचे गूण कशे निर्णय करता म्हूण वतना, मोल कशें निर्णय करता म्हूण वतना. ताका रिश्वत कोण दिता चड तांगेलें सामान तो घेता. आनी कोण ताका रिश्वत दिना तांगेले वस्तूक ताका मना येयलें मोल दिवन म्हाका पेटयता. हें रायाक गोतू ना आशिल्लें. एक दिवस उत्तर देशाकून एक वेपारी 500 लायक जातीचे घोडे घेवन येता. रायाल सैन्याक ते घोडे अगत्य आसा. राय तें पळोवन मंत्री सांगता हें घोड्या परिक्षा करी आनी सम मोल निर्णय करून ताका पेटय म्हूण सांगता. मंत्रीक तो घोड्या वेपारी कांय रिश्वत दिना न्हय. तशी मंत्री कामाच्या सांगता हें घोडे पुरा व्हरून अश्वशाले बांदी म्हूण सांगता आनी वेपारीक एक गिरशेंभर तांदूळ दिवन पेटयता. घे हेंच हाजें मोल म्हणून. वेपारील तोंड सांज जाता. इतली दूर दुखून आयला हें म्हाका मेळ्ळलें म्हूण तो आलोचन करता आनी सुबुद्दील घरा वता आनी सांगता इतलें न्याय जालें म्हाका. तूं आसतना अशें पुरा जायना आशिल्लें हांव कसो करचें म्हूण सांगता. तेन्ना सुबुद्दी ताका सांगता हांव एक उपाय सांगता तुका. तशी करी राया पुरा कळता तेन्ना म्हूण सांगता. तूं कसो करता म्हळ्यार भाई मंत्रील्या वस आनी ताका भरपूर रिश्वत दी. तेन्ना तूं सांगील म्हणकी करता. ताका सांग तूं म्हाका लायक मोल दिलां म्हगेल्या घोड्याक जाल्यार म्हगेल्या मित्रांक तांचो संशय आसा. हाजें मौल्य कितलें म्हळ्यार वर्थ कितलें म्हूण तांणी निमगिताची. तें एक तूं म्हाका पाय रायाल आसतना तूं रायाल येद्राक सांग का आशिल्लें म्हूण सांग म्हूण सांगता. हो तशी करता. मंत्रीक भरपूर रिश्वत पळयले कुडले ताणें सांगील पुरा जायत म्हणटा. तो आलोचना करना ताजे निमित्त कसो जाता म्हणून. भाय यो तूं आसतना ताजें मोल हांव तुका सांगता म्हूण सांगता. हेर दिवस तूं सभे चर्चे वेळेर पुरा प्रमुख बसल्यांची सभेभर जन आसाची. हो वेपारी तागेले गिरशे तांदूळ घेवन वता आनी रायाल्या सांगता महाराया काली म्हगेल्या घोड्याक मंत्रीवर्यान समज मोल दिला म्हाका संतोश जाला. जाल्यार म्हगेल्या मित्रां पुरा एक संशय हाजें मूल्य कितलें हाजें वर्थ कितलें म्हूण निमगितर आसा तांणी. तूं एक म्हाका सांगलें म्हूण जाल्यार हांव त्या मित्रांक सांगून तांगेलें तोंड धांकूं येता म्हूण सांगता. तेन्ना राय आश्चर्य जाता. 500 घोड्याक एक गिरशी तांदूळ दिला हांवें मंत्रीन आनी तुका सगळींची घोटाळ दिसता आपणाक म्हूण तो लेखता मनांत. आनी मंत्री सांगता तूं सांग हाजें मूल्य कितलें म्हूण सांग म्हूण सांगता. मंत्री भारी शिपारसीन सांगता आमगेल्या खजानीन तूं कितले वज्र वैड्यूर भांगर आसा पळय तितले मोल्याक आसा म्हूण सांगता. हो वैवय म्हूण म्हणटा राय आनी आनेक मंत्री पेटोवन ते कितले आसा म्हूण म्हाका लेखोन यो म्हूण सांगता. तो मंत्री पुरा लेख घेवन येवन सांगल्यार कोटी कटल्यान रुपये जाता. हो तावळी तुगेले एक गिरशी तांदळाक तितलें मोल आसा न्हय. तावळी तुका दिवचें सांबाळ कितलें बा. कांय अर्ध मुष्टी तांदूळ दिल्यार पुरो तुका आनी मुखारी तितलें मौल्यच न्हय हाका म्हूण सांगता आनी एक आज्ञा करता. आनी एक म्हयन्या देखून मंत्रीक अर्ध मुष्टी तांदूळ सांबाळ जावन दिल्यार पुरो म्हूण सांगता. आतां मंत्री जागोर जाता. अयो हांव सिरकलो म्हूण सांगून तो रायाल पांयार पडून माफी मागता. वय
हांव चूक केल्या वय हांव मोस केला वय म्हूण सांगता. रायो त्या मंत्रीक तेगेल्या कामान दुखून काण घालता. वेपारीक ताका समजशील मोल निर्णय करून दिता आनी सुबुद्धीक म्हाका आपोवन हाडून तूं करचें म्हणगे फुडलीं काम करतर वच म्हूण सांगता. चेडवानो, काणी समाप्त जाली. दुसऱ्या मोस करूं वचून मंत्री शिशीर करून पडलो न्हय वा. नमस्कार.